ओके विचार चालू करणार विचार सर एक मेसेज पाहिजे जाता की दिगंबर इज जॉईनिंग BJP कितें दिसता तुमकां अशें दिगंबर जॉईन करपाचें काय ना हे शेवटी डिसिजन जे आसा हे हायकमांडाचें आसा आनी हायकमांड कितें निर्णय घेता तो निर्णय जे आसा म्हाका दिसता लोकल लेवलाचेर जे आसा तो निर्णय जे आसा तो एक्सेप्ट करता आनी हो प्रोटोकॉल आसा गोंयांत दिगंबराची गरज ना हें सगळ्यांक खबर आसा कित्याक गोंयांत प्रमोद सावंत सरकाराक जे आसा नंबर मेळ्ळे कडेन आसा आनी कोणीय समज वचोन दिल्ली समज जॉयन जाता जालां कितें की म्हणल्यार दिगंबर कामताक आयज खंयच जे आसा काँग्रेसीनी जे आसा सगळीं दारां जे आसा दिगंबर कामताची बंद जाल्ले कडेन आसा ना तो आयज ऑपोजिशन लिडर आसा ना तो आयज पार्टी प्रेसिडेंट आसा आनी जेन्ना तो पार्टी प्रेसिडेंट ना ऑपोजिशन लिडर ना सो तो आपले तर्फेन जे आसा फूल जे आसा ट्राय करता की कशा भाशेन जे आसा बॅकडोर एंट्री मारून जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जे आसा सिनियर लिडरांक मेळून जे आसा प्रयत्न करून जे आसा बीजेपीन प्रवेश करपाचो प्रयत्न करता आनी मग शेवटी डिसिजन जो आसा कोणाकूच घेवपाचो काय ना घेवपाचो पार्टी जे आसा हायकमांड जे आसा ठरयता आनी तेजी आमी स्पश्ट जे आसा तूं वेलकम करतलो वेलकम करप पार्टी हायकमांड इज एवरीथींग जेन्ना पार्टी हायकमांड कसलोय निर्णय घेता कोणाक घेवपाचो कोणा न घेवपाचो पार्टी हायकमांडाचो निर्णय फाल्यां पार्टीन घेतलो जाल्यार नॅचरल पार्टी जेन्ना कोणाक घेता तेन्ना नॅचरल तुका वेलकम करतले इट इज नॉट लायक दॅट की पार्टी दिल्लीच्यान जेन्ना तूं कोणाक घेता पक्षान कोण जे आसा तेका जे आसा ना म्हणूंक शकता बट लोकल लेवलाचेर जेन्ना आमचे कडेन आयज मेजॉरिटी आसा आयज आमचे कडेन मॅन्डेट जेन्ना आसा म्हाका दिसता दिगंबर कामताची जे आसा गोंयांत जे आसा आमची गरज ना कित्याक म्हणल्यार दिगंबर कामत हो जो आसा ज्युनियर जे आसा कार्यकर्ता जातलो आनी तेज्या जे सिनियर जे आमचे कार्यकर्ता आसा हे जे आसा दिगंबर कामताच्या सिनियर कार्यकर्ता म्हणून जे आसा भारतीय जनता पार्टीन आसतले आनी तो एक ज्युनियर कार्यकर्ता म्हणून जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे तो येवपाक सोदता हे रुमर जे आसा मिडियाचे तर्फेन जे आसा हे रुमर जे आसा आमी आयकल्या तुमकां आतां सांगलां हांवें जेन्ना मनीस जो आसा स्क्रॅप जाता सो तो स्क्रॅप जावन जो आसा परतून जो आसा आपले आसा रिसायकल करून जो आसा खंयच्यान जे बॅकडोर एंट्री मारून जे आसा प्रयत्न करतलो आनी तेच तुमकां सांगलां वयर समज जे सेंटरान जे आसा निर्णय समज घेत त्या निर्णयाचे म्हाका दिसता आसा लोकल बॉडी जी आसा डेफिनेटली पूण तूं आयज ताका स्क्रॅप म्हणटा बॅकडोराल म्हणटा फाल्यां समज तूं ताका घेतलो त्या स्क्रॅपा बरोबर तुका बसतो पडलो न्हू तुमकां तेच सांगलां तेन्ना तुमी रेडी आहा स्क्रॅपा बरोबर बसपाक हाय कमांड जेन्ना डिसिजन घेता खंयची पक्षान तो निर्णय जे आसा सगळे कार्यकर्त्यांक जे आसा ते आसा मान्य करपा पडटा पूण आयज तुमी फाटल्या दिसांनी इतलें उलयलां उरपान तें कितें उरलें मागीर अरे म्हाका सांग तो ऑपोजिशन आसतना भरपूर उलयला ताका आतां लज दिसना येवपाक इट इज नॅचरल क्वायट नॅचरल की बाबा ज्या मनशाक जे आसा आयज खंयच तेजी कामां जायना तेजी आयज तेजी परिस्थिती गंभीर आसा सो तो कसो भाशेन सर्वायव जावंक सोदता आनी सर्वायव जावपा लागून आयज जो आसा दिल्ली पर्यंत पावला म्हाका दिसता दिल्ली पर्यंत पावून जे आसा बॅकडोर एंट्री करपाक सोदता आनी पार्टी हायकमांडाक समज दिसता समज की ताका घेवपाचें जाल्यार पार्टी हायकमांड ठरयतली फायनली कितें जालें दोगून जाल्यार इरफान आनी दिगंबर बोथ आर फ्रेंड्स हांवें सांगलें जेन्ना पक्ष जे आसा निर्णय घेतलो पक्षाचो जो निर्णय आसतलो तो सर्वश्रेष्ठ आसता आनी ताका जो आसा डेफिनेटली हांव पार्टीचो कार्यकर्ता आनी पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून जे आसा ते हांव निर्णयाक जे आसा सदांच वेलकम करता लोकांच्या फुडें तुमी कितें उलयलां तें सगळें विसरलें मागीर लोकांक कितें सांगताले पळय तेजे वयर तेजे वयर बा मागीर लोकांक तें समज दिगंबर कामताक जे अक्कल आसपाक जाय म्हाका तूं उलयला न्हू तूंच प्रेस कॉन्फरन्साक उलयला तेजे वयर म्हाजे हांव कंटिन्यू तेंच सांगता तुमकां निर्णय अजून कांय जावं ना हे रुमर जे आसा हे रुमर्स आयज गोंयभर चल्ल्या आनी रुमर्साक जे आसा आमकांय अजून पक्षाक जे आसा अजून कोणाकूच कांय डिसिजन खबर ना जेन्ना डिसिजन येतले तेन्ना ते आसा तेजे निर्णय घेतले ऑलरेडी हांवें वेलकम करूं MGPन ऑलरेडी जे आसा आपले सपोर्ट जे आसा दिल्ली डेफिनेटली आमी तांकां वेलकम करतले जो मनीस आपलो सपोर्ट जे आसा आमच्या सरकाराक जे आसा तेणें दिला तो वेलकमूच करतले उरफान आणि मडगांव तुझे सोशल हे कितें इश्यू जाला न्ही जामा मस्जिद जामा मस्जिद तुझे कितें एलिगेशन केलां कितें इफेक्ट एलिगेशन इज ज्या मनशान जें एलिगेशन केलां हे मनीस जो आसा हो सगळ्यान पयलीं जे आसा मडगांव फातोर्डान तुमी पुलीस स्टेशनाचेर मारीत हिस्ट्री चिटर वर्ड मारतरी आनी तेजें नांव घालीत टायप मारतरी तें नांव येता हिस्ट्री चिटर दुसरें एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जेन्ना म्हणटा एक एसोसिएशन फॉर्म करपाक तुमकां 11 जनांची डिफरंट जे आसा बॉडी जामा मस्जिदाची कमिटी दुसरे जे आसा एसोसिएशन हे सगळे मेळूनच जे आसा एसोसिएशन फॉर्म करता कोण स्वता जे आसा एसोसिएशन जे आसा केन्ना फॉर्म करिना पण हेणें स्वता आपलें एसोसिएशन फॉर्म केला हेजे फाटल्यान कोणूच ना आनी जामा मस्जिदीची जी कमिटी आसा ही जामा मस्जिदी कमिटीन ऑलरेडी आपलें क्लॅरिफिकेशन दिलां की आमकां जे आसा तें आमी फावंडर मेंबर जामा मस्जिदीचे आमी कोण भायले येयल्ले न्हू
आमी पोटली बांदून जे आसा भायले येयल्लेले येवना, आमी जे आसा गोंयकार, मूळ गोंयकार, आणि ही जी जमीन मस्जिद आसा जामा मस्जिदाची, आमी थंय फावंडर मेंबर आसा, आमचो बापूय फावंडर मेंबर आसा. सो आमी थंय आसा आणि हे जे कितें दादागिरी करून सोदताली ती दादागिरी आडोवपाचो प्रयत्न जे आसा आमी वचून केला. कित्याक आमी समज थंय पावना जाली म्हाका दिसता आमचे 2 जाण गोंयकाराची जी आसा बडी थंय पडटा आसली, आनी थंय वचून इमिजिएटली एक्शन घेवन पुलिसांक आमी जे आसा आडोवपाचो जे आसा प्रयत्न केला.